आमकां खबर आहा मिराबागा त्या आंदोलनाचे सुरवाते साकून आमी थंय आसात आनी आमी खास करून त्या प्रोटेस्टाक ज्या दिसा सावन तेंची मागणी आसली त्या मागणेक धरून आसले. सरकारान वारंवार तांकां आश्वासन दिली हें जावचें ना तें जावचें ना. पावर पॉयंट प्रेजेंटेशनय दाखयलें. त्या पावर पॉयंट प्रेजेंटेशनाक थंय वचून लोकांनी जे प्रश्न विचारले त्या प्रश्नाच्यो जापो सरकारा कडेन ना जाल्यो. मागीर पयर सरकारान परत आपोवन व्हेलें आनी सांगलें आमी तो स्क्रॅप करतात. त्या लोकांक सांगलें आमकां तुमचेर विश्वास ना. विश्वास कित्याक ना की तुमी आज सांगता ते काय फाल्यां दुसरी करतात. आमकां रिटर्न दी. आतां सरकारा ते लोक सांगताले ते खरें जालें पळय. आज सकाळ पासून त्या लोकांक सांगताय तुमी प्रोटेस्ट करनाकात, तुमची मागणी मान्य केला, आपूण तुमकां लेटर दिता. लेटर दिता म्हणप आनी दिनासतना रावप आनी त्या लोकांक थंय वाटेर आडोवप. मागीर खंयच्याच वटेन त्या लोक येवपाक जायना. चारी वटेन पोलीस फोर्स लावप, पोलिसाच्या बळाचो उपयोग करप आनी तांकां लोकांक आडोवन दवरप. म्हळ्यार ही खंय पावता, खंय व्हरून दवरपाक सोदता हो सरकार आमचें गोंय हें दिसता. आमी ह्या सरकाराच्या कृतीचो निशेध करतात, खास करून मुख्यमंत्र्याचो. मुख्यमंत्री एखादें उतर दिता तें पाळटा आनी पाळपाकूच जाय. पूण ज्या वेळाचेर सरकार आनी मुख्यमंत्री उतर दिता लोकांक आनी ते पाळनात म्हणटकीर ह्या सरकाराच्या कार्यभारा विशीं आमकां दुबाव येता. आनी सुरवाते सावन सरकार हें अशेंच केलां. फाटलीं 10-12 वर्सां हें सरकार अशेंच लोकांक फटत चल्लां आनी लोकांच्या भावने कडेन खेळटा. आनी हे जे लोकां कडेन खेळटा त्या सरकाराक आमी सांगपाक सोदतात तुमचो काळ भरला, तुमचे सगळे आतां भरून आयल्या. येणाऱ्या इलेक्शनाक लोक ह्या प्रत्येक प्रश्नाची जाप तुमकां दितले. हांव मागतां लोकां कडेन की पळयात कशा पद्दतीचो ह्या मिराकारच्या लोकां कडेन कसो सरकार खेळटा तो. आनी हांव गोवा फॉरवर्डाच्या वतीन तशेंच गोंयकाराच्या वतीन ह्या कृतीचो सरकारच्या कृतीचो निशेध करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.